Dear brothers and sisters, today we observe the final day of the novena. Today's liturgy draws our attention to the mission that flows from spiritual union with the Lord. Every soul that responds to God is entrusted with a mission. After entering into deep union with Him, the soul no longer lives for itself, but becomes concerned with the desires and plans of the Lord. Just as in human marriage, spouses care deeply for one another, so too, after the soul's spiritual union with God, it lives attentively for what pleases Him. Like the Good Shepherd who goes in search of the one lost sheep, such a soul is moved by a single desire to make God's love known and to draw others to Him. The cry of Jesus on the cross, "I thirst," becomes the cry of the soul, whose greatest mission is the salvation of the souls. May this mission also become our own. On this final day, let us pray especially for the sick, the dying, and the differently able. May they be surrounded by love and care, and may the Lord heal their wounds, renew their strength, and reveal His will to them. We also lovingly remember in prayer all those who have offered this Mass with their intentions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters, let's ask God's pardon and mercy for our failures and shortcomings. Ask pardon and prepare ourselves to worthily participate in this Holy Eucharist. Let's pray for God's mercy together.
I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. As we venerate the most holy name of Jesus, mercifully grant us, Lord, that savoring its sweetness in this life, we may be filled with everlasting joy in our heavenly homeland. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. For if I do this of my own will, I have reward. But if not of my own will, I am still entrusted with the stewardship. What is then my reward? That in my preaching I may present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. I have come all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you might obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive the perishable wreath, but we are imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. The word of the Lord. Mighty God,
Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and scares. Behold my shield, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Mark. glory to you, O Lord. At that time, and they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had the legion, sitting there, clothed and in his right mind, and they were afraid. And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. And they began to beg Jesus to depart from their region. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. And he did not permit him, but said to him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you." And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, we are on the final day of our preparation for the feast of the infant Jesus. And the theme that ran through the 9 days of preparation is called to Carmel, to the wedding feast of the Lamb. And we took St. John of the Cross as our guide, since this year is a Jubilee year. And he told us that every baptized person is called to a spousal relationship with God. And he said, the consummation of this spousal relationship happens on the top of the mountain of Mount Carmel. And this transformation basically occurs through purification. And we heard how this purification happens
through detachment from disordered desires. Once purified, God leads us through. God leads the soul through what we call as the dark night of the senses and the dark night of the spirit, where God strips the soul of its false securities, purifying the senses during the dark night of the senses and purifying the human faculty composed of intellect, memory, and will with hope, love, and charity, the three theological virtues. Having purified through these two dark nights, God leads the soul to union of love, where the soul lives by God's own life. St. John of the Cross, in the ascent to Mount Carmel, will say, the soul participates in the very nature of God. To use his own terms, he'll say, we become gods in participation. And this is not alien to Christian catechism, because the very first chapter of the Bible said that we are all created in the image and likeness of God. And so if we are created in the image and likeness of God, we become gods in participation when we reach the top of the mountain. And then he goes on to explain that when the soul is united, when the soul comes to what we call as the spiritual marriage or the transforming union, the soul breathes in God and God breathes in the soul, as it happened in the first book of the Genesis. God breathed his spirit into man, and he became a living being. So transforming union is what we are called to. Yes, we have reflected through the process through these 9 days of novena. Now that we have come to the top of the mountain, what awaits us? Do you think a contemplative spends his entire life on the mountain savoring the sweetness of contemplation? Or, having passed through this long process of purification, freed from all attachments, do you think there's a kind of disinterestedness in the affairs of the world? So if answer to these two questions is yes, then we have not rightly understood the teachings of St. John of the Cross, or transforming union, or the call to spousal relationship. The answer to both these questions is a big no. A mystic does not spend his entire life savoring the sweetness of contemplation on Mount Carmel, nor does he grow in some what we call as a kind of disinterestedness in the affairs of the world. Having gone through this process, being transformed into the very nature of God, or become gods in participation, I get to see the world as God sees. And as God keeps himself busy in touching and transforming the universe, so I, having been transformed, now married to the heavenly bridegroom, the concern of the heavenly family, the concern of my heavenly bridegroom becomes my concern as well. Jesus said, no, he was questioned when he healed the crippled in the synagogue on a Sabbath day. Why do you do this work on a Sabbath day? And the people admonished the people who came to be healed on a Sabbath day, saying,
come on other days and be healed. Why do you come on a Sabbath day? And Jesus simply said, my Father is working, and then I too have to work. No, we might be asking, why did Jesus do? He could have done all the healings on other days, and why did he do it on a Sabbath day, on a day of rest? Let me give you one example. Dear brothers and sisters, most of you are mothers. Or we would have, if we are not mothers, we would have had the experience of growing under or a mother. Let us see the mother has finished the entire day's work, and she has cleansed the kitchen, and she comes and she lays down on the bed. And then she looks towards the kitchen and she realizes that she has forgotten to turn off the light of the kitchen. Do you think she will say, I'm tired. I will simply go to sleep. Maybe tomorrow morning I will switch off the light. Will a mother do that? No. The little one says, no, mother, though she is tired, she will get up, go, switch off, and then come and switch off the light and then sleep. Isn't it? Even if the mother initially thinks that she will not get sleep until she has got up, gone, and switched off the light and come back. The same thing. You see, what is Sabbath day in the Bible? After God having created the universe, every day he looks at his own creation and he says, my creation is good. And when he had created, on the sixth day, when he had created man, he looked at his creation and he said, indeed is very good. Yes, having felt that his creation is perfect, then he goes to rest. Now Jesus is God. Now he goes to the synagogue on a day of rest to be engaged with the word of God. And then he sees there is some imperfection in his creation. Do you think that he will simply say, I will do that tomorrow, and today is a day of rest? If a mother who is just human like any one of us will not absolve herself, will Jesus do that? And that's the reason Jesus went ahead in healing that person who was in the synagogue on the Sabbath day. And being questioned, he said, my Father is working. My Father is working and I am to work. And a person who has grown in this relationship of prayer and being transformed into the bride of the heavenly bridegroom cannot but put on the attitude of Jesus himself. And this is the mission. So today we are reflecting on the theme, the mission from the top of the mountain. So on this day, what is the mission of a transformed person? One who has journeyed through this purification of dark night of the senses and the dark night of the spirit, and also got into the union of love. He becomes just like God, and he sees everything as God sees, and he becomes restless. So a mystic is not someone who is spending his entire time in the chapel meditating and savoring on God, on the contemplative graces. But then he becomes so restless that he wants to reach out and help the Heavenly Father, help the Holy Spirit, and help the heavenly bridegroom in delivering the world. So, my dear brothers and sisters, this was the temptation of Peter as well. Recall what happened on Mount Tabor when Jesus had taken the 3 disciples and gone up there, and then Jesus got
transfigured. What was the temptation? What did Peter say? He didn't say anything. Didn't Peter say anything on the top of the mountain when he saw the wonder of transfiguration? What he said? He said, I will put up 3 tents. One for you, one for Elijah, and one for Moses. Isn't it? That's the temptation that everyone can go through. Wanting to stay up there. But what did Jesus say? No. And the Heavenly Father said, this is my well-beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. And what did Jesus say to the disciples? These experiences are to strengthen. So why did the transfiguration happen? In order to transform, in order to strengthen Jesus for the day of suffering and crucifixion. Sometimes we can get into the temptation saying that our life of prayer is meant to be, or I am meant to be there savoring the gift of contemplation. But no, we are called to get down from the peak, from the mountaintop to the plateau. A mystic is expected, a person, the bride who has grown in intimacy is expected not only to be the fire on the mountain, but also expected to be bread in the valley. So the mission of a transformed person is not simply confined to the chapel and my home, but I will be a restless person. That's why Deepak Chopra would say, the possible place that you encounter a mystic is not in the chapel, but in the marketplace. And one typical example we have is, can you give me an example for a mystic who busied himself and he had to find some time, maybe early in the morning or late in the evening, to commune with the Father? Easy one. Jesus. You see, Jesus was mystic of the first order. Having achieved that transforming union, what does he do? He spends his personal moments with the Father in the early morning or late in the evening. But through the day, open the Gospel of Mark, and you will know how hectic was Jesus' life. He will say, immediately, he did this, and immediately he went, and there also he will do something, and immediately he will go ahead to do something else. So, my dear brothers and sisters, a mystic will become restless. A Christian who is transformed by the love of God will be on fire, wanting to do as much good as possible. St. Teresa of Avila will say, the effect of the spiritual marriage in the 7th mansion is good works, and good works. Why? Because it is madly in love with God and wants to help God in relieving the world, in transforming the world, in helping God to make this world a better place, or a beautiful place. So, my dear brothers and sisters, having been transfigured by the gaze of Christ, the soul becomes a living tabernacle where others can encounter the mercy, truth, and tenderness of God. St. John of the Cross, in Living Flame of Love, which is one of his books, will say, the soul now loves with God's love and acts through God. Being so much intoxicated, enamored by the love of God, it wants to be love. It wants to be a helping hand. It wants to walk for God. It wants to work for God. It wants to talk for God. It wants to simply live for God. So, my dear brothers and sisters, as we are on the final day of the preparation for the feast of Infant Jesus, he teaches us that mission begins in the inner cell of the heart. When God possesses a soul completely, that soul inevitably becomes missionary. If I am touched by God, I
want to touch the lives of others. I become a missionary without slogan, without strategies, without fear, but only a missionary of love. My dear brothers and sisters, may these days of preparation and the celebration tomorrow take us a little closer towards the mission that is entrusted to us on the top of the mountain, Mount Carmel. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Be pleased, Almighty Father, to accept our offerings in the name of Jesus. For we are confident that we shall receive whatever we ask in your Son's name, as he himself with such kindness promises, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. we lift him up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in goodness you created man, and when he was justly condemned, in mercy you redeemed him through Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with us in humble praise as we acclaim.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Believe this bread and drink this cup. We proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Peter Paul, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us call on God our Father and pray as Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the peace of Christ. Peace.
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world, and blessed are we who are invited to his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Let us pray. Grant us in your mercy, O Lord, we pray, that in these sacred mysteries we may do worthy homage to the Lord Jesus. For it is your will that at his name every knee should bend, and in him all people find salvation, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended.
Let's go in the peace of Christ. Thanks be to God. Please be seated. Good evening. My dear friends, today is the last day of our novena in preparation to the annual feast of Infant Jesus. So today we have Father Joy Francis with us, our own Carmelite priest, presently the director of Rishivana, a center at Ranipura for contemplation and silent prayer and retreat. We thank Father Joy for celebrating this Mass, praying for us, and also blessing us. Let's give him a big round of applause. Also, we have the AC Sisters, Apostolic Carmel Sisters from St. Anne's and St. Agnes. Let's also wish them with big round of applause. Tomorrow and day after tomorrow, we are celebrating the annual feast of Infant Jesus. The masses are like this. Tomorrow at 6 o'clock in the morning, we have the Mass in Konkani, and at 8, we have the Mass in English. At 10 o'clock, the Mass will be presided over by Bishop Emeritus Aloysius Paul de Souza in Konkani, followed by Eucharistic adoration and midday meal. And then at 1 o'clock, the festal Mass in Kannada. In the evening, Bishop of Udupi, Right Reverend Gerald Isaac Lobo, will be presiding over the festal Mass. On Thursday, the morning Mass will be at 6 a.m., then at 8, and then at 10. 10 o'clock Mass is for all children, and it will be presided over by the Bishop of Karwar, Right Reverend Duming Dias. And there will be adoration after the Mass and meals. At 1 o'clock, the Mass will be in Malayalam, and the final Mass will be at 6 p.m., presided over by the Vicar General of our diocese, Monsignor Maxim Noronna. So tomorrow and day after tomorrow, the Masses will be at every 2 hours. Thursday, there won't be English Mass. Please note, only Konkani and Malayalam Mass. We invite you to participate in these festal Masses. And on Thursday, after the 6 p.m. Mass, there is an Eucharistic procession and benediction and lowering the flag. Thank you for all the support that you have extended these days here during the novena, and we trust in your generosity for the rest of the days. Also, we have announced 400 scholarships to needy and poor students. Many of you have contributed to this noble cause. You can do so even after the feast. Thank you. Let's all kneel down for the novena prayer. Novena prayer to Infant Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The promise to be with the children of men is my happiness, says the Lord. Jesus lived among the people as a friend and helped them in their needs. He healed everyone who had faith in him and came to be known as a spiritual physician. Here represented as a child, he stretches out his helping hand to all of us in all our needs and cares. Let us pray for the sick and for the elderly people. And also let us pray for our family members. O Holy Infant Jesus, through your life on earth, you revealed to us by many marvels your hidden power. So now bless us abundantly with your uplifted hand, and graciously deign to hear the petitions of Those who call upon you in faith and trust. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Meditating upon the mystery of Christ, mystery of incarnation, let us pray. And the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh. And dwelt among us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O infant Jesus, bless us and hear our prayers. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O infant Jesus, bless us and hear our prayers. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O infant Jesus, bless us and hear our prayer. Prayer to infant Jesus. O O miraculous infant Jesus, look upon us as we turn to you, imploring your assistance in our needs and anxieties. Let your compassionate Compassionate heart be moved to pity by our supplications, and grant us the favor which we ardently implore you. Free us from all affliction and despair, all trials and misfortunes, and give us your support and consolation, so that we may praise you. The Father and the Holy Spirit, now and forever. Amen. Thanksgiving prayer. O most generous infant Jesus, We on our knees have come to express our deep thankfulness to you for all the favors we have received at your hands. We We believe, trust Jesus, that that together with the Father and the Holy Spirit, you are our Creator and our Savior. Savior. Henceforth we place all our trust in you. Through this miraculous statue, may your devotion be spread throughout the world, and may all people pay homage to your holy childhood, and and gain gain thereby thereby untold divine blessings and favors. All All praise and honor honor be to the infant Jesus. Amen. Bow your heads and pray for God's blessing. May the Lord Jesus be with you to defend you. May he be with you to sustain you. May he go before you to show you the way. May he follow you to guard you. From above, may he bless you with the Father and the Holy Spirit, who lives and reigns forever and ever. तुझी गायता दुनिया
संतोषांसोबत जाऊया तुझ्या घराभोवताना स्तुती तुझी गायतां दुनिया आमची मेटा करताना संतोषांसोबत जाऊया तुझ्या घराभोवताना स्तुती तुझी गायतां दुनिया आमची मेटा करताना उरी तू शेळ्या सोडून दिताय नितळ मुद्दाम तांचो पोसताय उरी तू शेळ्या सोडून दिताय नितळ मुद्दाम तांचो पोसताय आदार तुजो आवडेता बेसांव तुजे लालेता आतां सांडून नवे जिवी जियेता संतोषांचो वतो सोमिया तुझ्या घरा भोवताना स्तुती तुझी गायतां दुनिया आमची मेटा करताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाच्या भावा भयणीनो 9 दिसांची लांबदीक आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आमी आयज हें निमाणें नोवेन समोरमतांव आनी फाल्यां आमची वार्षिक दोबाजीक परब बाळोक जेजूची परब आमी समोरमतल्या आयच्या दिसाचो विशय देवान ताचे व्हड दयेन तुका केलां तें गाजय सुरवातेच्या उतरांनी आमी तें आयकलां ह्या वर्सा आमची कार्मेलीत ऑर्द कुर्साच्या 6 जुवांवाची ताका भागिवंत म्हूण परगटल्यार 300 वर्सां आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटल्यार 100 वर्सां हाचो आमी उगडास करता तो ताच्याच जिविताचे देखीन आनी शिकवणेचे स्फूर्तेन ह्या दिसांनी आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ केला आमच्या जिवितांत कसलें तरी बदलो पायला आमचें जिवीत इल्लें तरी सुदरलां नाजाल्यार हो समारंभ भायलोच जातलो आमच्या आत्मीक जिविताची नवसरणी जावंक गरजेची तेंच ह्या दिसांत आमी मागुया आनी सगल्या आमच्या पातकांचे आतां काल्तिकायेन उगडास करून देवा कडसून बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पोतवेदान देवाक मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासो घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kagut
मातुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिताव आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासताव. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतोसाची सुपून भोरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. हांव सुवार्ता परगट करता न्हय, पूण हे विशयेंत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडें ना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशीन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा? सुवार्थेच्या कामांत सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव परतो उपयोग करिनासतना ती पुंक्याकच हांव परगट करतां. हें बागस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. जुदेवांक जोड घेवचे खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्रा काल आसलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्रा काल नातलोलो हांव नियमशास्त्रा काल आसलेल्या बरी जालो. नियमशास्त्रा काल नातलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्रा काल नातलेल्या बरी हांव जालो. तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्याविणें हांव आसा म्हूण न्हय, निजाकी हांव क्रिस्ताच्या कायद्या काल आसा. अस्कतांक जोड घेवचे खातीर अस्कता मदें हांव अस्कत जालो. कशेंपणी करून थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाचो कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्थे पासून हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळ्ळे जाय म्हूण म्हजो एक भरवसो. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोरा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोगमाई पास तुझ्या मंदिरासो. सर्वेस्पोरा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोगमाई पास तुझ्या मंदिरासो. सर्वेस्पोराच्या निवासाच्या अंगणांत रावू मुजत मोलालेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगली गायता. सर्वेस्पोरा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोगमाई पास तुझ्या मंदिरासो. तुझी वेदी सरशी दळबारांच्या सर्वेस्पोरा, मुझ्या राया आनी मुझ्या देवा. गिरबुजाक फुर्याद मेळटा बिडा, आनी परव्यांक पिलां काडून आयतो आसा घोंटे. सर्वेस्पोरा
दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपास तुज्या मंदिराचो तुझ्या घरांत रावता ते मोनीस कितले भागी दीस रात ते तुजी वाखणी करीत आसा तुका साधन करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी तुझे मंदिर सटपाची आशा ताच्या काळजान वोसता सर्वेस पोरा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपास तुझ्या मंदिराचो सर्वेस पोरा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपास तुझ्या मंदिराचो तू आता तुझ्या कुटुंबादारांतय घरावो आपले वड दयेन तुका कितें केला ते तांकां तू सांग सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो महिमा तुकाय सोम्या देवसराचे सैन लागलो मनीस आता नेसुबी सारके मतीर आसून थंय बसून आसलेलो ताका तांणी देखलो देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचसय म्हूण ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो जेजू मस्व्यार सरतना देवसर लागलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून परत लागलो पूण जेजून ताका कबलात दिली ना पगार ताका सांगले तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांतय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपली व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्ले सक्कड देखापुलेंत म्हणजे 10 शहरांनी गजोंक लागलो आयकले सुमेस्त विस्मीत जाले देवाचे उत मोगाच्या भावा भयणीनो जोय देवान ताचे वोट दोयेन तुका केला तेंगा जोय टेल देम ऑल दॅट द लॉर्ड हॅज डन फॉर यू वो विशय आमचें लक्ष मिसावांचेर वो धर्म परगोटणेचेर ओडून वता वातिकानी दुसरी विश्व सभा तातूंत एक दाखलो आसा डिक्री ऑन मिशनरी एक्टिविटी आद जेंतेस आनी तातूंत अशें आमकां वाचूंक मेळटा द पिलग्रीम चर्च
is missionary by her very nature, since it is from the mission of the Son and the mission of the Holy Spirit that she draws her origin, in accordance with the decree of God the Father. पवित्र सभा म्हणजे आमी सगळीं सोयंबानूच मिशनरी. आनी कित्याक पवित्र सभेचो आनी आमचो रोम पवित्रित्वे मदें ते एक जाणा मदें मोगाचो संबंद आसा. तांचे भायर कोणें आसचो म्हूण तांकां गरज ना. ते सुपूर्ण, ते एक जण सोपूर्ण, पूण तांचो मोग बरो नमतोता आनी आपल्या मोगान, उदार मोगान ती पवित्र त्रित्वी मनशाक रोचता. म्हणटच आमी जावन आसाव जिवी खुणा देवाच्या उमोर आनी उदार मोगाची. आनी आयज पासून आमी जल्माक आयल्या तेन्ना थावन आयज पासून देवाचो मोग, देवाची दया आमी चाखून आसाव. जायत्या भासांनी देवाचो मोग आमकां अणभवूंक मेळटा. आयच्या आमी आयकलें, देंवचार कोश्टायतालो एका मनशाक, जेजून ताका बरो केलो. तो पयलीं सगळो उत्सांबोळ आसलो, सांखळींनी पासून ताका बांदूंक जालें ना आनी तो समाधींनी रावतालो, म्हणजे सिमितेरींत रावतालो. आपलें बिराड ताणें मेल्ल्या मदें केल्लें. आतां जेन्ना जेजू ताका सोडयता, वो मनीस नितळ आंगोस्त्रां घालून शांतीन बसलेलो आमकां मेळटा. इतलें बरेपण ताका जेजू थंय मेळ्ळें देखून तो जेजू वांगडा रावूंक सोदतालो. पूण जेजू ताका अशें सांगता, आनी तुज्या लोकांशी परतून वच आनी सर्वेस्परान तुजे खातीर व्हडल्यो वस्तू केल्यात त्यो दुसऱ्यांक सांग. कसलीच साबार आनीक घडीता आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा. सामारिकान तिका सगल्यांनी भायर आयलोली. ताकाच लागून ती दोनपारच्या वेळार उदक काडूंक वेता, कोण नासलो त्या घडये. आनी थंय तिका जेजू भेटता. बांयच्या कांठार जेजू थकलोलो आनी थंय बसून आसलो. आनी तांचे मदें भासाभास सुरू जाता. पयलेच फावट इतल्या मोगान कोण ताचे लागीं तिचे लागीं उलयता. आनी सगळें जाणा जावनूय, तिचें सगळें फाटलें जिवीत जाणा जावनूय तिचेर कसलेंच फरमोण मारिना. ल्हव ही अस्तोरी पयलीं ताका सायबा, मागीर मेसियास आनी शेकी गुरुजी, राब्बी म्हूण ओळखून घेता. आनी मागीर धावी आपल्या लोकांशी वचून तांकां जेजू विशीं सांगता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जायते पुष्कळ सामार्यकार जेजूशी येतात आनी जेजूचेर बावाट दवरतात. मातेव आनी एक पातकी, 2 वसुलदार, ताका कोणूच लेखी नासलो, ताका कोणूच आपले बरोबर घेनासले. जेजून न्हूच ताका आपयलो, ताका आपलो शीस केलो. आनी असलो मोग जेजूचो पळोवन तो दुसऱ्या 2 वसुलदारांक आपल्या घरा आपयता आनी व्हडलें जेवण करता. कित्याक तांकांय तोच अणभव मेळूंक, जेजूचो मोग ताणेंय चाखचो म्हूण ताचो आवडो. जाकेव आनी एक पातकी, 2 वसुलदार, तो जेवणार आसतना सोबे माजार जेजूक सायबा म्हणून उलो करता आनी भास दिता, म्हाका आसा तितल्यायचोय अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता. सारकोच बदलता जेजूक भेटल्या उपरांत. 10 कोडकार, तातूंतलो एकलोच बरो जाल्या उपरांत तोय सामार्यकार, जुदेव न्हूय, तो परतून येता आनी जेजूक दिनवासता. आनी जेजू ताका सांगता, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. करूं येता घडयेक तोय गेलो आनी आपल्या भावा भयणींक जो अणभव जेजूचो ताका मेळ्ळलो तो तांकां वांटा. आनी शेकी भागिवून पावलू तो पवित्र सोबेक धुमाळो दितालो
आनी अशें तो आपल्या चिटींत तिमोथाक बरोवन अशें म्हणटा, जेजूची हांवें निंदा केली, ताका दुमाळो दिलो आनी ताका अपमान केले, तरी देवान म्हजी काकलूत केली, कित्याक म्हाका भावार्थ नासलो तेन्ना नकळो जावन हांवें तशें केलें. चिटीन तो म्हणटा, जेजू पातक्यांक सोडोवंक आयलो आनी पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. हे भाशेन सासणीक जिवीत जोडूंक जीं कोण जेजूचेर भावार्थ दवरचीं आसलीं तांकां हांव एक नमुनो एग्जाम्पल जावंक जाय आसलें. आनी आमी जाणा जेजूक भेटले उपरांत ताचें जिवीत कशें बदल्लें तें. आनी तो फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोम्याची वळख इतल्या उंच मोलाची, सो प्रेशियस, ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलां. सगळें कचरो वो गोबोर कशें म्हाका दिसता, कसलेंच तांकां मोल ना. जेजू म्हाका आतां थेवो जाला. जिजस इज माय ट्रेजर. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, तो म्हणटा, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडविकायेचें कारण न्हय. देवान तें म्हजेर घातलेलो एक कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. हांव निर्भागी. जरी तर इतलें म्हाका बरेंपण जेजूतान मेळ्ळां, तें तर हांव परगटिना जाल्यार हांव निर्भागी. आमची स्थापणार आविलाची बागीवोन तेरेजा, तिणें आपल्या जिविताची कथा बरयल्या, बूक ऑफ लायफ. आनी ह्या पुस्तकाक ती जायते पावटी अशें म्हणटा, दीस बूक इज द बूक ऑफ द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड. देवाच्या दयाळायेचें पुस्तक हें. देवान कितली म्हाका दया दाखयली. मारिया मागदलेन आसा, पावलू आसा, तांकां देवान बक्षिली आनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. पूण हांव बोगोर पातकान पडटाली, तरी पूण देवान म्हजो मोग केलो. म्हणटच ह्या पुस्तकांत ती देवाच्या दयाळायेची तोखणाय करता. जें कितें बरें आसा, आमकां बरें लागता, तें आमी दुसऱ्यांक सांगूंक आशेता. आमकां दुसऱ्यांनी तोच अनुभव केलोलो आमकां जाय, हो आमचो आवडो. आनी दुसऱ्यांक सांगल्या बगर आमकां थार जायना. वी आर नॉट ॲट पीस till we share the goodness we have received or experienced from others. म्हणटच धर्म वो आमचो भावार्थ आमी परगट्टा तेन्ना खुशालकायेन, व्हडविकायेन तो आमी परगटूंक जाय. कित्याक हो आमचो अनुभव. देवान आमचो इतलो मोग केला, दुसऱ्यांचो देव मोग करता, तो अनुभव तांकां मेळचो. आमचो आदलो संपलोलो पाप सायब फ्रांसीस, ताणें धर्म परगटणेचेर एक शिकवण दिल्या, एवांजेली गावदियूम, म्हणजे शुभ वर्तमानाचो संतोश. आनी तातूंत अशें तो म्हणटा, एन इवँजलायझर मस्ट नेवर लूक लायक समवन हू हॅज जस्ट कम बॅक फ्रॉम अ फ्युनरल. जरी तर तूं बरी खबर परगटूंक सोदताय, मरणा उपरांत आयलाय तशें लांब तोंड आसचें न्हय. खुशालकायेन शुभ वर्तमान तुमी परगटपाचें. आनी शुभ वर्तमान, बरी खबर कोणाक आमी परगटची? जो हांव पावलू ताणें एक शिकवण दिल्या, रेदेमतोरीस मिस्यो, सोडवणदाराचें मिसांव. आनी तो म्हणटा, आमच्या संवसारांत 3 वेगवेगळे पंगड आसात. देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑर 3 परिस्थिती, 3 सिट्युएशन्स इन आवर वर्ल्ड, जांकां आमी बरी खबर परगटूंक जाय. पयले सुवातेर जेजू क्रिस्ताची ओळख नासलेलीं जायतीं आसात. आजुनूय संवसारांत जायतो लोक क्रिस्ताक वळखना. मिसांव म्हणटा पळय तेन्ना हो उगडास पयलो आमच्या मतीन येता. जाणी जेजूक ओळखूंक ना, तांकां आमी तो परगटूंक जाय. आविलाच्या बागीवोन तेरेजाक हें मिस्योनारी मन आसलें. त्यो भितरल्यो माद्री. पूण तिणें आपल्या धुवांक सांगलें, तुमी मागण्यांतल्यान जे कोण 2 परगटणार भावार्थ विस्तारतात, तुमच्या मागण्यांतल्यान, तुमच्या सॅक्रिफिसा वरवीं तांकां तुमी तेंको दिवंक जाय, तांकां तुमी आदार दिवंक जाय. यू शूड सपोर्ट द मिशनरीज थ्रू युअर प्रेयर अँड सॅक्रिफायस. ती जिवंतूच आसतना कार्मेलीत आमचे भाव आफ्रिकेक गेले, काँगो म्हणटात त्या गांवांत. सगळे थंय पावूंक नात, थोडे वाटेरूच मेले. पूण ती जिवी आसतनाच
कार्मेलितांनी मिस्योनारी वावर सुरू केलो. खुर्साचो सांजू हांव तोय मिस्योनारी जावंक सोदतालो. 1591 ह्या वर्सा मेक्सिको वचूंक तांणी निर्णय घेतलो कार्मेलितांनी, आनी तो आपखुशेन ताणें आपली परवानगी दिली. ही विलिंगली एक्सेप्टेड टू गो टू द मिशन ऑफ मेक्सिको. पूण भलायकी तितली बरी नासली, दुयेंत पडलो, आनी त्याच वर्सा मागीर तो अंतरलो. म्हणटच मेक्सिकोक वचूंक ताच्यान जालें ना. हो जावन आसा पयलो पंगड जाणी देवाक ओळखूंक ना, जेजू क्रिस्ताचें नांव आयकूंक ना, तांकां आमी बरी खबर परगटपाची. दुसरे सुवातेर दुसरो पंगड, सेकंड सिट्युएशन, जी कोण आपलो भावार्थ जियेतात, प्रॅक्टिसींग कॅथलिक्स, तांकांय आमी सोडूंक जायना. आमच्या फिरगोजांनी तीं आसात, तांची जोतोन आमी घेवंक जाय. गवळीक सेवे वरवीं, क्रिस्ती शिकोवणे वरवीं, दोतोरनी वरवीं तांचो भावार्थ अदीक आमी खोलावंक जाय आनी अदीक फळां बरीत आमी करूंक जाय. हो जावन आसा दुसरो पंगड, ऑन गोईंग कॅटेकिसीस. तीं आपलो भावार्थ जियेतात, पूण तांचो भावार्थ अदीक खोल जावंक जाय. आनी तिसरो पंगड, थर्ड सिट्युएशन, वो अदीक आधुनीक, मोर इन आवर मॉडर्न टायम्स. जायत्यांनी बावतिज्म, पवित्र स्नान घेतलां, पूण आपलो भावार्थ तीं जियेनात. नॉन प्रॅक्टिसींग ऑर लॅप्स्ड कॅथलिक्स हो आंकडो आतां वाडत आसा. आनी असलीं भावां भयणी घडयेक आमच्याच गोराब्यांत आसात, आमच्याच भोंवतणी आसात, आमच्याच वाड्यांत आसात. म्हणटच दोन परगटूंक वा बरी खबर शिपडावंक पयस वयची गरज ना. आमच्याच भोंवतणी आमचो भावार्थ आमी शिपडावंक जाय. आनी कशे तरेन आमच्यान भावार्थ शिपडावंक जाता? आतां आधुनीक काळार जायतीं माध्यमां आसात, मेनी डिफरंट मिन्स, कम्युनिकेशन मिडिया, इंटरनेट आसा, वॉट्सॅप आसा, मोबायल आसा, हांचो उपयोग आमी करूंक जाता. पूण सगळ्यां बळवंत हातयेर आमचो भावार्थ परगटूंक जावन आसा आमच्या जिविताची देख, द पर्सनल विटनेस ऑफ आवर लायफ्स. पापसाहेब पावलू सोवो ताणें दोन परगटणे विशयान एक एन्सिक्लिकल शिकोवन दिल्या, एवांजली नुन्सियान्दी. तशें म्हणटा, मॉडर्न मॅन लिसन्स मोर विलिंगली टू विटनेसीस देन टू टिचर्स, अँड इफ ही डज लिसन टू टिचर्स इट इज बिकॉज दे आर विटनेसीस. आधुनीक काळाचो मनीस गोवाय दितल्यांक अदीक मानता, शिकयतल्यांक, उतरांनी शिकयतल्यांक. आनी जरी तो शिकयतल्यांक मानता, ती पयलीं बरी गोवायकी दितात देखून. म्हणटच आमच्या उतरांनी, आमच्या देखीन पयले सुवातेर आमी आमी चॅपलिन म्हणटच सैनीक आसा पळय तांच्या आत्मीक जिविताची काळजी घेतालो. झुजाचो काळ तो, आनी ताका एकलो जोखमी जाल्लो सैनीक दिसलो, गंभीर परिस्थितीन, व्हेरी ग्रीवसली इंजर्ड. मरणाचे तोंडीर तो आसलो अशें ताका दिसलें. म्हणटच ताका तो तयार करूंक सोदतालो मरणाक. आनी ताका वचोन विचारलें, हांव पवित्र पुस्तकांतलें तुका कितें वाचूं? शॅल आय रीड समथींग फ्रॉम द होली बायबल? तो थंय आसलो. सैनिकान जबाब दिलो, म्हाका आतां तान लागल्या, इल्लें पिवंक दिवशी? रोखडोच वो पाद्री उठोन सोदूंक गेलो खंय उदक मेळटा पळय तें, आनी तें हाडून ताका दिलें. उपरांत त्या सैनिकान परतून विचारलें, म्हज्या तकले पोंदाक कितें घालूंक तुका जाता? आनी उशें कशें, लायक अ पिलो, म्हाका इल्लो विसो मेळटलो. पाद्रीन आपलें भायलें आवरण काडलें, हीज आउटर रोब, आनी तो गुटलावन ताच्या तकले पोंदाक दवरलो. आनी उपरांत मोगान ताका विचारलें, आनीक कितें म्हज्यान तुका करूंक जाता? हय म्हणलें सैनिकान, म्हाका थंडी लागता आनी म्हाका कडकडो सुटला. सट करून त्या पाद्रीन आपलें जॅकेट काडलें आनी सैनिकाचेर घातलें. तेन्ना सैनिकान अशें त्या पाद्रीक म्हणलें, तुवें म्हाका केलां तें करूंक ह्या पुस्तकांतलें वाचून तुका जर उत्तेजन आनी स्फूर्ती मेळ्ळ्या, to do what you have done, if you have been inspired by reading that book, आता म्हाका
त्या पुस्तकांतलें वाच. आमच्या जिविताची चाल अदीक गरजेची. आमी देवाचें बरेंपण अनुभवतांव, आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक जाय. आनी एका ल्हान भुरग्याचें उदाहरण, तिचें ऑपरेशन जावंक जाय आसलें आनी दोतोर त्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक तयार करताले ऑपरेशनाक. आनी तो त्या भुरग्याक 5 वर्सांचें भुरगें, तुका बरें करचे आदीं आमी तुका न्हिदोवंक जाय. वी हॅव टू पुट यू टू स्लीप, एनेस्थेसिया दिवंक जाय. तें भुरगें खाटीचेर नीट बसलें आनी दोतोराक म्हणटा, तूं म्हाका न्हिदयताय जाल्यार ताचे पयलीं हांवें मागणें करूंक जाय. इफ यू आर पुटींग मी टू स्लीप देन आय हॅव टू प्रे बिफोर दॅट. दोळे धांपून व्हडल्या तांड्यान तिणें मागणें केलें. ताचे उपरांत कितल्याच वर्सां उपरांत त्या दोतोरान आपूण न्हिदोवंक वचे आदीं मागणें केलें. ताणें मागणें धर्म सगळें सोडलेलें. ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचें जिवीत पळोवन, तिची देख घेवन तो परतून मागणें आपल्या जिवितांत सुरू करता. जेजू सदांच आपल्या शिसांक बाराबोर धाडटालो, दोगांक. एकवडे केन्नाच धाडिनासलो. ही टू सेंड देम इन पेज. आनी बागिवोन ग्रेगोर वर्तो, सेंट ग्रेगरी द ग्रेट हाचेर नियाळ करून अशें बरयता, द लॉर्ड सेंड्स हिज डिसायपल्स आउट टू प्रीच इन टूज in order to teach us silently that whoever fails in charity towards his neighbor should by no means take upon himself the office of preaching. If you cannot love one another, you have no right to preach the gospel. आमच्या चालीन आमी मोग दाखोवंक जाय. We have to show love in action. आयज आमी कार्मेलीत आमच्या भावपणाचो उगडास करता आनी तुमी आमचे पासत मागूंक जाय. आमचें भावपण अदीक गोठ आनी वाडोवंक, आनी आमचें भावपण पळोवन जायतो लोक जेजूशी येवं. तुमी सगळ्यांनी कोकोकोला आयकलां. यू हॅव ऑल हर्ड अबाउट कोकोकोला. म्हणटात दॅट 72% ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन, म्हणजे 72% 72% of the population in the world has heard about Coca-Cola. 51% 51% लोकांनी कोकोकोला चाखला. They have tasted Coca-Cola. आनी कोकोकोला संवसारांत कितलीं वर्सां आसा? Just 125 years that Coca-Cola is existing. शुभ वर्तमान कितलीं वर्सां आसा? 2000. आनी कित्याक जायत्यांनी आजुनूय पवित्र पुस्तक वाचूंक ना? तांकां कित्याक जेजूची आजुनूय वळख ना? जेजूचो मोग तांणी कित्याक सुरू करूंक ना? देवाचो गुन्यांव वो आमचो गुन्यांव? हॅव वी फेल्ड इन लिवींग अ ट्रुली क्रिस्टियन लायफ? महात्मा गांधी आमच्या देशाचो तो बापूय, तो म्हणटा, इफ क्रिस्टियन्स हॅड लिव्ड अकॉर्डिंग टू क्रायस्ट टिचिंग्स, इंडिया वूड हॅव बिकम क्रिस्टियन टुडे. आमी जरी तर आमचो क्रिस्ती भावार्थ जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमी चल्लेलीं जाल्यार आयज आख्खो देश क्रिस्तांव जावंक आसलो. म्हणटच आमी आमकांच आयज विचारूंक जाय, हांव चुकलां? हॅव आय फेल्ड इन समथींग? देवाच्या मोगाचो उजो सगळ्या संवसाराक आमी पेटोवया. Dilencivi, serás na braço bi, tu caste o pundita. Tu mes dilendini,
आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. तुवेंच दिले जिवी सरसना प्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता. तुवेंच दिले देवी आदी आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. उडो हो गोवांचो गुरदांच्या वावराचो. उडो हो गोवांचो गुरदांच्या वावराचो. मोग आमचे जियेचो त्याग आमच्या कष्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. तुवेंच दिले जिवी सरसना प्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता. तुवेंच दिले देणी आदी आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. गुरदांच्या वावराचो रोजाका फोळांचो. गुरदांच्या वावराचो सुसंत जियेचो तुवेंच आमकां दिवचो मोगान ओपून घे म्हूण मागता. तुवेंच दिले जिवी सरसना प्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता. तुवेंच दिले देणी आदी आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. तुवेंच दिले जिवी सरसना प्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता. तुवेंच दिले देणी आदी आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतांव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तो ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ती देणी दोयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतांव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं,
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नामी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन भोग आमी परगटा सोम्या जेजू आमी अद्वेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून सरल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगती नंतर रेल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. हांगा जमलेल्या आमा सोमेस्तांची आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरये देवाच्या माये संगाती, सांजुजा दिसो पती, भाग्यवंत दमदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे संगी तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान.
एक कुटुंब कशें एकाच मोनान आनी एकाच काळजान स्वर्गीच्या बापाक मोगान उलो मारून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्बदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रिथिवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगल्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासनेचो येवन समोर म्हूण जेजूच्या नांवांत आटापलोली तुजी सोडवण सगल्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोडटना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासणांक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्त ते शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड इवनिंग. भवन आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो नवो अकरेचो दीस आनी देवान ताचे व्हड दयेन तुका कितें केलां तें गजय हो विशय आमी नियाळटा आसतना पिडेस्त आनी विकलचेतनांचो डिफरंटली एबल्ड हांचो आमी उडास काडटा. तांचे पासत आयची सकट मिसां आनी नोवेनां आमी भेटयल्यान. प्रत्येक जावन 10:30 वरां मिसा उपरांतलें आराधन आनी इतर मागणी. ह्या मिसा उपरांत काडच्या पुरश्या वेळारी आमी तांचो उडास काडून सुमेची काकूळट तांचेर आमी मागया. फाल्यांचो फेस्ताचो दीस तशेंच पोरवांचो आनी ह्या दिसा हांगासर सकाळीं 6 वरार कोंकणींत, 8 वरार इंग्लिशांत, 10 वरार पिडेस्त आनी प्रायवंता पासत आमचे दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल्सोज मिसाचे बलिदान भेटयतले फाल्यांच्या दिसा. त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी 2 वरांचें जेवण आसा. 1 वरार कन्नडांत मिसाचें बलिदान. त्या उपरांत सांजेर 6 वरार उडुपी दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो मिसाचें बलिदान भेटयतात. ब्रेस्तारा दीस त्याच वेळार मिसा आसतली. सकाळींच्या 6 वरार, 8 वरार आनी 10 वरार कोंकणी भाशेन मिसा. ब्रेस्ताराचो रजेचो दीस देखून भुरग्यां पासत विशेष मीस 10 वरार आसा आनी हाचे प्रधान याजक जावन कारवार दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर दुमिंग डायस हांगासर मीस भेटयतले. ह्या मिसाक भुरग्यांचे मीस देखून भुरग्यांचेच एक ब्रास बँड आमच्या लितुर्जेक आदार दितले. त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी 2 वरांचें जेवण आसा आनी 2 वरांच्या 1 वरार मलयाळम भाशेंत मीस आसा. आनी सांजेर 6 वरार सुंपणेचें मीस आमचे दिएसीसचे विगार जेराल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना प्रधान याजक जावन भेटयतले. मीत सतच ह्या फाटल्या 12 दिसांनी कितें जेजून आमचेर बेसांवां वतल्यान प्रत्येक जावन पवित्र येवकरिस्ताच्या संभ्रमणे मुखांतर, पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर आनी बाळूक जेजूच्या भक्तीपणा मुखान अर्गां जावन येवकरिस्तांतल्या जेजूक परगट मान आमी करतले. हांगा तावन ह्या गेटींतल्यान भायर वचून मुखेल मार्गांतल्यान पाशार जावन मुखेल द्वारांतल्यान आमी वयर येवन पवित्र सक्रामेंताचें बेसांव घेवन बावटो देवयतले. आनी ह्या मुखांतर ह्या वर्साच्या ह्या बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताच्या परबेची संपणी आमी हाडटले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या 2 दीस हांगासर चलच्या ह्या फेस्ताच्या दाबाज्याक मोगाचें वोत्तायेचें आपोवणें न्ही मात्र तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक इश्टा मित्रांक. हांगासर जायतो लोक आसतलो आनी वाहनां
रावोंक कश्ट आसतले देखून तुमी आमकां इल्लो आदार दिवचो. कितलें जाता तितल्या मापान पार्किंगाक आमी अवकाश करून दितले हांव, पूण उपरांत तुमी आमकां सुदारसूचें. भोव निबडिनो, आयच्या ह्या देवस्तुतेक आमकां अपुर्बायेचें गायन केलां वामंजूर फिर्गसकारांनी. तांकां तांच्या फिर्गस विकाराक आनी फिर्गसकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटना घट्ट 2 ताळयो आयच्या गायन मंडळीक. ह्या दिसांनी तुमी जायत्यांनी आमकां आदार दिला, प्रत्येक जावन पयशा रुपार आनी वरवे रुपार. जे कितें वरवीं हाडिल्ली आसा ती आमी दनपारां जेवणाक वापरल्या, आनी जे कितें पयशा रुपार तुमी दिल्लें आसा तें फेस्ताच्या खर्च बाबतीन आमी वापरतले हांव. जे कोणी 3000 आनी ताच्याकी चडीत दिला, तुमकां फाल्यां आनी परवां तुमी खंयच्या मिसाक येतात, प्रत्येक जावन 10 वरांच्या आनी सांजेच्या 6 वरांच्या मिसा पयलें आशिर्वादीत केल्ल्यो बाळूक जेवच्यो इमाजी आमी तुमकां वांटतले हांव. त्या देखून तुमी कावंटरार दान दितना खंयच्या मिसाक येतात तें तुमी तिळसूचें. तशेंच कुर्सासो सांत जुवांव हाका सांत म्हूण पासारन 300 वर्सां आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां अशें दोनी कुडसिताना 400 जाता. आनी ह्या वर्सा ह्या 2 जुबलेवाच्या उडासाक 10,000 लेखान 400 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें येवजन आमी घालां. आनी ह्या दिशेन तुमी जायत्यांनी आदार दिला. आनीकी तुमच्या उदार मनाचेर आमी पातयेता. न्ही मात्र ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी तुमची देणगी तुमी दिव्येत आनी ह्या गरजेवंत भुरग्यांक आमी आदार दितले हांव जुलय म्हयन्यांत. त्या देखून तुमी काणीक थंयसर कावंटरार ह्या दिशेनी दिव्येता. भोव निबडिनो, हो एक आयचो दीस विशेष दीस. फेस्ताच्या आदल्या दिसा आमी कर्मेलीत एकताराचो भाव बंदवपणाचो दीस हांगासर आचरण करता. कर्मेलीत व्हड एक व्हड रुखा भशेन, आनी ह्या रुखाक प्रमुख जावन 3 फांटे आसात. एक कर्मेलीत याजक आनी भाव, दुसऱ्यान कर्मेलीत भितरल्यो माद्र्यो. आज हांव चिंता पयले फावटी कर्मेलीत ह्या भाव बंदवपणाच्या मिसाच्या संभ्रमणेक आमचे सांगाता एकली भितरली माद्री आसा, सिस्टर जेसिंता, जे कोण तुमी कांकणाडी भितरल्या माद्रीच्या कोवेंताक गेल्यात पयले मेळची ती. आयचें वाचप तिणें वाचलां. त्या देखून आज आमी आपयल्ल्याक तिच्या वडिलान हांगासर तिका धाडलां आनी हांगासर आयिल्ल्या सिस्टराक घट्ट 2 ताळयो पेटोवन आमी अभिनंदन पाठोवया. हांगासर आमी जायते फावटी आमकां देवपोणी जाय म्हूण आमी म्हणटा. सिस्टरांकय देवपोणी जाय. त्या देखून हांगासर आसच्या चलयांनी थंयसर भेट दिवचें. थंयसर तुमकां 1 म्हयनो इतल्याक रावून तांचें जिवीत कशें आसा, कशें तीं जियेतात ह्या विशीं समजून जोडूंक अवकाश आसा. आनी वचून रावचेच म्हूण ना, सिस्टरा लागीं तुमी वचून उलोवयेत, तुमच्यो मागणेच्यो गरजो तांचे लागीं सांगेत आनी तीं ह्या दिसीचें पावर हावस कशें काम करतात. म्हळ्यार मागण्यांत तुमच्या तेसांवा खातीर तीं मागतात. त्या देखून तुमी थंयसर मागण्याकच वचचें म्हणना, पूण अशेंच वचून सिस्टरा लागीं उलोवन थंयसर थोड्यो गजाली करयेत आनी सिस्टरांचे दाळे स्वागत करतात. हें जावन आसा कर्मेलीत वर्दीची आनी एक फांटो. आनी तिसरो फांटो जावन आसा सेक्युलर कर्मेलीत. खंयसर आमची कोवेंतां आसात थंयसर सेक्युलर कर्मेलीत आपणाचो समुदाय रचून कुटुंबा जिवितांत कर्मेलीत आध्यात्मिकता जियोंक प्रयत्न करतात. तुमी हांगासर जायतीं आसात. तुमी असलें उदार मन दाखोवन कर्मेलीत मेळाक भरती जावयेत. आनी अशें आमची कर्मेलीत वॉर्ड प्रत्येक जावन आमी हांगासर आसचे. कर्नाटका, गोंय, गुजरात आनी महाराष्ट्रा ह्या 4 स्टेटाचे सांगाता मेळून एक प्रॉविन्स, एक प्रांत जाता. हाचे भायर आमी युरोपांत, टंजानियांत, कॅनडांत, ऑस्ट्रेलियांत असल्या जाग्यांनी आमचे मिसां वावर करता. आनी आज आमचो भाव बंदवपणाचो दीस आमी संभ्रमत आसतना आमचें प्रांत्य खंयसर विस्तारलां. थंयसर तावन हांगासर याजक आयिल्ले आसात. प्रत्येक जावन कर्नाटक, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्रा ह्या 4 स्टेटा सांगाता टंजानिया, कॅनडा आनी ऑस्ट्रेलिया तावन. आनी आमचे
वडील आसात आयचे मिसाचे प्रधान याजक मानदिक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा तांचे सल्लागार आसात आनी आमी सक्कड हांगासर कर्मलीत आसा आनी मात्र न्ही मुखले कर्मलीत हांगासर मुखल्या बंकार बसल्यात ते जावन आसात आमच्या लागशिल्ल्या मडेन तेरांतसच्या आशा दिपांत PUCचें शिकप ते शिकतात. सो तुमी आमकां दाटो मोठो आदार दिते आसात मात्र न्ही तुमचे तावनूच जायते कर्मलीत लाभलेले आसात आनी तुमी हांगासर खंयच्याय तुमच्या गरजेक धांवून आयिल्ल्या वेळार आमी तुमकां कुशे मनान हास्त्या तोंडान सेवा दिता. ही सेवा आनी मुखल्या पिळगेक पावोवचें जाल्यार खंडी जावन आनीकय आमकां कर्मलितांची गरज आसा. तुमचोच एकलो पूत हांगासर आल्तारीन रावून हे मिसाचें बलिदान भेटयत जाल्यार कितली खुशी दादोसकाय तुमकां नेंगे. त्या देखून ह्या दिशेन तुमी केवळ मागचे मात्र न्ही कार्याक देवोंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. आमच्या देवपोणेचो डिरेक्टर आसा मानदिक बाब विल्सन तशेंच फादर प्रितेश हांकां दोगांक वा हेर खंयच्याय कर्मलिताक तुमी भेटून तुमची आशा व्यक्त करतात जाल्यार उरलें काम आमी पळयतले. त्या देखून हांगासरच्या ह्या सर्व कर्मलितांक तुमचे शाबासकेची 2 घट्ट ताळयो. भोवन निबडिनो हो दीस अमर करचे खातीर कर्मलीत पाद्र्यापांनी दोगांनी बरयल्ले 2 बूक हांगासर आसात ते ह्या संदर्भी आमी मोकळीक करूंक आशेता. ध्यानवन पब्लिकेशन हाचो डिरेक्टर मानदिक बाब आयवन डिसोजा ह्या पुस्तकांक हांगासर हाडिचे म्हणून हांव विनंती करतना आमच्या प्रांत्याचे प्रोविन्शियल मानदिक बाब सिल्वेस्टर आनी ताचे सोग सल्लागार हांगासर मुखार येवन ही पुस्तकां उक्तावण करीचे म्हणून हांव विनंती करता. ओपन करा. बाब रिचर्ड फ्रांसिस डिसोजा रोमान ते वावुरते आसात. तांणी सेंट कार्लो आकुतीस अ सायबर एपॉसल ऑफ द 3rd मिलेनियम हो एक बूक 15 वर्सांचेर अंतरलेल्या आनी पोरचे पोरूच आदल्या सप्टेंबराच्या 7 तारखेर सांत म्हणून पासारलेल्या कार्लो आकुतीसाचेर इंग्लिशान बरयला. दुसरो बूक कॉल्ड फॉर्म्ड अँड सेंट अ जर्नी ऑफ फिडिलिटी इन कॉन्सक्रेटेड लायफ आमचोच याजक बाब संदीप कुमार हाणें बरयला. तो मैसूरच्या ध्यान सदना ह्या आध्यात्मीक केंद्रांत ताची सेवा दिते आसात. हे दोगी याजक हांगा नांतरे घट्ट 2 ताळयो पेटोवन आमची शाबासकी तांकां पाठवया. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर आमी उबे रावचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या संगाचा रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा. सो मी जेजो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर तराच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणगन दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां तांच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. तर वेळ मौन रवया. श्रमची मागणी ते सवा काळजाचे उमाळे बाळका जेजूक समर्पण दिवया. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांनी विविध रितीच्या पिडेनी सबारलो कोश्टून आसा. जावं बरो आस्पत्र्यांनी आश्रयांनी तांकां सुमेस्तांक बाळका जेजूक समर्पण दिवया. तसो बाळक जेजू तांची पिडा गुण करून सोसून व्हरूंक बळ आनी सकत दिवं. आमच्या कुटुंबांनी एक ना एक रितीन गायिल्लो व्यक्ती आसा तांकां समर्पण दिवया. तसो बाळक जेजू तांकां आपडून दी, बरें करून दी.
हेर सबार मागणी आमी हांगासर हाडून आयल्या सबार जनांक आमची मागणी आमी बसयल्या असो मेस्तांक आमी समर्पण दिवया. सर आमची मागणी सांगात घालून बाळका जेजू कडेन मागुया. हे बगे वंचीसू बाळका जी सर पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता तुजो हात बेसा मदें उखल्लो आसता तुका पातेने उलो मारतेल्या सगळ्यान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बरं. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. बाळूक जेजू लागीं मागणे. ह्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेसार काळसाचेर एका कोळ तुजे दिश्टी घाल म्हूण तुझ्या मुखार सर पडून आमी मागता. जितले बिरमोदीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अतिरेगान मागची कृपा आमकां दिवन दीत. काड आमचे वेले सर कश्ट आनी निराश पोवन तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन सांगता मागया. हे भोव उदार बाळूक जेजू तुझ्या मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सलोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मज जोडून दीत. संस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बगयात. सर पदवेदार देव खणमळायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सरवण दिवपी जाणबायेची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या भुरग्यांबाळांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर तुमचे सवय सदांच आसो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो हांवें 400 भुरग्यांच्या स्कॉलरशिपा विशीं उलो केल्लो आनी आमचोच याजक मानदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा कॅनडान ते वावर करतात. थोड्या वेळा पयलें हांगासर ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक येवन पावल्यात आनी तांणी सुमार 50 भुरग्यांक स्कॉलरशिपाचो आयवज आमकां दान दिल्लो आसा. तुमचे घट्ट 2 ताळयो फादर रुडीक. तशेंच हांवें आमचे याजक खंयसर सकट काम करता म्हळें एक जागो हांव विसरलो. तें जावन आसा सावथ आफ्रिका. फादर अरुण बेन्नीस थंय वावर करचे ते हांगासर पावल्यात. तांकांय स्वागत. आतां आमी हांगासर ह्या इमाजीचेर बेसांवाचे मागणें मागतले. त्या उपरांत याजक सक्रिस्तीक वचून तांची मुस्तायकी काडटले. आमी पुरशेवाक सांगात दिवचो. शेरालाचेर आशिर्वाद. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भोव पवित्र बापा तूं आमचे संगी सदांय आसाय म्हणून वेगवेगळ्या रितींनी उगडापें केलाय. जळत्या बोल्यांत
मोड बावयल्या कुपांत पावसाच्या दोणवांत आनी हाळू पुसपुसीत ताळयांत तूं आमचे लागीं उलयलाय आनी निमाणे तुज्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर तूं खास संपूर्ण रितीन उगडापें केलाय. त्याच जेजूचें बाळपण आमी व्हडा भक्तीन आनी मानान ह्या पुंचेतांत आचरतना तुजें हाजीरपण आनीकी दोडत्यान आमी भोगता. मोगळा बापा, मनशा भुरग्यां संगी रावनसो म्हजो संतोश म्हणल्या इमॅन्युएल जावन आसच्या तुज्या पुता जेजूक वावोवची इचेरेल आशिर्वादीत कर. बरवस्याची यात्रेका आमी बाळो जेजू संगी मेटां काडटा आसतना तुका बापा सर्व महिमा आनी मान फावो जावं. खरें मिस्तीक कुर्साच्या सांजुवांक 7 म्हूण पासारून 300 वर्सां आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून परगटून 100 वर्सां समचे हे 2 जुबले वाचरतना ताणें दाखयल्ल्या मेटांनी सोलोवन पवित्रपणाचो दोंगर सोडूंक आमी आनी मनशा बाळ जावन जल्मल्या देवातय एकवटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. त्या एकाच पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. ताचे बरी जावंक तो आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारो तो पाताळाक देवलो. पातकांतां सुटोवच्या बलेची शेळी जालो. देवपणांत वांटो दिव देव मनीस जावन आयलो. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमा बदल आमकां. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमा बदल आमकां. ताचे बरी जावंक तो आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारो तो पाताळाक देवलो. पातकांतां सुटोवच्या बलेची शेळी जालो. देवपणांत वांटो दिव देव मनीस जावन आयलो. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. दोन 2026 वर्सा 2 जुबल्यो आमी संभ्रमता. कार्मेलीत मिस्तेक कुर्साचो सांजुवांव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन, कार्मेल लायट, कार्मेल दियाना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरेन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजुवांव हाचे विशीं माहिती. कुटुंबान तेजारा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजच तुमची प्रती घेया आनी नवे वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया.
Jesus.